गोवा कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या वेचणुकीच्या संभाव्य मतदारांच्या लिस्टात गोवा डेअरीच्या 11 अपात्र संचालकांची नावं आशिल्ल्याची खबर प्रुडंटान दाखयताच इम्पॅक्ट सहकार खात्यान ह्या 11 संचालकां सयत 18 जाणांक धपको दिला. गोवा डेअरींतले संचालक म्हूण अपात्र जाल्ल्यान ते आपसूक संलग्नीत संस्थेंतल्यान अपात्र थारतात म्हूण सहकार खात्यान नोटीस काडल्या. डेअरींतले 11 अपात्र संचालकांची नावां सहकार खात्यान मानून घेतिल्लीं ती अशीं: शिवानंद पेडणेकार, उल्हास सिनारी, गुरुदास परब, बाबू कोमरपंत, राजेंद्र सावळ, अजय देसाय, माधव सहकारी, राजेश फळदेसाय, विठोबा देसाय, विजयकांत गांवकर, धनंजय देसाय. गोवा डेअरीचे 11 संचालक आनी हेर 7 मेळून 18 जाणांक संलग्न संस्थेच्या बोर्डावेल्यान काडचे आनी खंयचीय संस्था आपूण जावन तांकां दवरता जाल्यार पुराय बोर्ड अपात्र थारतलो म्हूण खात्यान सांगला. खात्यान झोनल ऑफिसरा कडच्यान 30 जानेर मेरेन कारवायेचो रिपोर्ट मागला. RCSन 2023 18 जाणांक गोवा डेअरींत कथीत घोटाळो केल्लो म्हूण अपात्र केल्ले. ते उपरांत 2 आदले संचालकांनी RCSची ऑर्द हायकोर्टात चॅलेंज केल्ली. एप्रिल 2024 कोर्टान RCSची ऑर्द मानून घेतली. ते उपरांत हे संलग्नीत संस्थेच्या बोर्डार चेअरमॅन म्हणून वग्गी रावले. RCSूय वग्गी रावले. प्रुडंटान प्रकरण एक्सपोजे करतकूच ह्या संचालकांक अपात्र केल्यात. मात अजूनय RCSच्या दुसऱ्या लिस्टांत तांची नावां आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.